सध्या देशात तसेच गोंयांत लोकसभेचे नेटान वारे व्हांवपाक लागला। सगळ्या पक्षां वरवीं नेटान प्रचार चालू आसा। शुक्रारा भाजपान प्रचाराचो रथ सुरू केलो। भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि हेर कार्यकर्त्यांच्या हाजेरीत प्रचाराचे 2 रथांचे उक्तावण जाले। दोनूय प्रचारांचे रथ गोंयांतल्या सगळ्या मतदारसंघांनी भोंवतले। 23 एप्रिल मेरेन पयलो टप्पो पुराय जातलो अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली। आज आमचे भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेशचे आमचे प्रचाराचे रथ आज 2 रथ आमी सुरू केल्ले आसात। हे संपूर्ण उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघा भितर फिरतले। आज दोनांचे परमिशन जालें आनी ते आनी 1-2 दिसांनी आनी 2 रथ आमी सुरू करतले। आज जो रथ गेला तो वांद्रे मतदारसंघांतल्यान सुरवात जातलो आनी एक फोंडा मतदारसंघ आनी संपूर्ण दिसभर त्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजिन सरकारान जी डेव्हलपमेंट कामां आसात, विकासाची कामां आसात, विविध योजना आसात, ह्या संदर्भातली माहिती दीत हे संपूर्ण गोंयभर प्रत्येक मतदारसंघा भितर फिरतले। 23 एप्रिल पर्यंत यांचो पयलो रावंड जो आसा पूर्ण जातलो आनी मागीर परत दुसऱ्या रावंडाक ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर परत ते रिपीट जातले। आनी त्यामुळे एकूण नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान केंद्रात आनी गोंयचे सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे डबल इंजिनच्या सरकारान जी कितें कामां केल्लीं आसा गोंया भितर आनी विविध केंद्रांतल्यो स्किमी ताची माहिती दिणारे हे रथ आसात आनी त्यामुळे ताचो पूर्णपणे गोंयच्या कानाकोपऱ्यान ते वचपाचो आमचो प्रयत्न धाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा। विधानसभा वेंचणुके उपरांत आमी रोखडेच लोकसभा वेंचणुकेचो प्रचार करपाक सुरवात केल्ली, तरी आजून आमचो प्रचार पुराय जायना। काँग्रेसीचे उमेदवार सगळ्या मतदारसंघात प्रचार करता म्हळ्यार वेंचणुकेची तारीख जावन वतली असो टोमणो भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन काँग्रेसीक मारला। आमच्या दोन्ही उमेदवारांचे सेकंड जो प्रचाराची फेरी आसा ती चालू आसा। पल्लवी श्रीनिवास धेंपो हाची पयली फेरी पूर्ण जाली। आता पूर्ण दिसभर ते प्रत्येक मतदारसंघा भितर आसात। आज ती नावेली मतदारसंघात आसा। आमचे श्रीपाद भाऊ नायक हे आज उत्तरेक प्रियोळ मतदारसंघा भितर आसा आनी संपूर्णपणे आपापल्या पूर्णपणे प्रचारान सगळे व्यस्त आसात आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आपापल्या बुथाचेर आपले कार्य जे आसा ते करत आसात। 50 प्रमुखाच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पार्टी हे वेळाचेर रिकॉर्ड मतदान करपाचे आसा। सगळे कार्यकर्ते कामाक लागिल्ले आसा आनी त्यामुळे पूर्णपणे दोन्ही मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी जिखून येतली। काँग्रेसचे उमेदवार सगळे मतदारसंघ फिरता म्हणल्यार म्हाका दिसता 7 मे जावन वयतली आनी तरी पूण सगळे मतदारसंघ तांचे कडेन फिरून जावचे ना, कारण आमी गेली आफ्टर असेंब्ली इलेक्शन आमी सुरू केलें पूण अजुनूय आमकां वेळ मेळना आनी त्यामुळे ह्या 27 दिसांनी कित पर्यंत जातलें ते तांचो प्रश्न आसा। पण भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे निवडून येतली। एका मिडिया मुलाखत त्यांना रमाकांत खलपान सांगलें की आपण बीजेपीन आसतना श्रीपाद भाऊ आपण निवडून हाडलेलो। कोणाक निवडून हाडलेलो? खंयच्या आमदाराक हाडलेले निवडून? रमाकांत खलप जर दुसऱ्याक हाडूंक शकताले स्वता निवडणूक कित्याक हाडलो? रमाकांत खलपान पयलीं म्हापसा अर्बन जाग्यार उडोवपाक जाय आशिल्ली, ती कित्याक उडयली तो प्रश्न तुमी विचारपाक जाय। त्यामुळे रमाकांत खलपान आमकां गोश्टी सांगपाची गरज ना। रमाकांत खलपान 1998 थोडे दीस जरी खंयच्या वर्सांत ते निवडून हाडले भारतीय जनता पार्टीचे आमदार म्हणटा 94 भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार स्वताच्या आधाराचेर मनोहर भाई पर्रीकर, त्या वेळाचेर आमचे श्रीपाद भाऊ नायक, नरहरी हळदणकर आणि आमचे दिगंबर बाब कामत हांकां निवडून हाडपाक तेजें कसलें कंट्रिब्युशन आसा? पणजेन तेजें कसलें कंट्रिब्युशन आसा? वाळपय कितें आसा? मडगांव कितें आसा? श्रीपाद भाऊ मडकय हाडपाक तेजें कितें कंट्रिब्युशन आसा? त्यामुळे उगीच बाता तेणें करचें न्ही। तेणें आपलो सीट पळोवचो आनी तेणें पळोवचें की आपले निदान डेपॉझिट तरी उरचें, इतली चिंता तेणें करची। त्यामुळे दुसऱ्याचेर आरोप करचे न्ही। मजगतीं भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केल्ल्या विधानाचेर काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान जाप दिल्या। गोंयकारांच्या काळजात काँग्रेस पक्ष आसा। काँग्रेसीन लोकांचो विश्वास संपादन केलो जाल्यार बीजेपीन गद्दारांक स्थान दिवन देवाकूय फटयले। तानावडेचेर आतां देवळांनी भोंवपाची पाळी म्हूण काँग्रेसीच्या अमित पाटकराची जाप। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत।